मुगा चेष्टांदू आमी प्रोजेक्ट काळाच्या 5व्या आयतारांत भितर सरल्यात आनी हो 5वो आयतार आमकां विशय दिता तो म्हणल्यार आमी एकामेकाचेर जोडटी मारूंक न्हय पूण एकामेकाक समजून घेवंक हो आयतार आमकां उलो मारता। आयचें पयलें वाचप जें आसा तें आमकां कोडीत कोत्ता। कोणपोरी इस्रायल पोरशेक वाटावंक दर्यांतल्यान वाट करून देवान ही मिलाग करून तांकां आदार दिलो। आयच्या दिसाक दुसरें वाचप आमकां कोडीत कोत्ता तें म्हणल्यार देवाच्या एकल्याच पुजान आमच्या पातकां पासत आपलें जिवीत कुडसार उमकोडलें। आनी आयच्या दिसाक ह्या शुभ वर्तमान आमकां कोडीत केल्लें आसा। ओद्वार केल्ली बायलेक ह्या जेजू सोबें हाडटात तिचेर जोडटी मारूंक पूण जेजू तिचेर जोडटी न्हय पूण तिचेर आपली दया दाखोवंक आमकां दर एकल्याक उलो मारता। जाल्यार हो विशय फुडें वतना ल्हानशी गोत तुमच्या कानार सादोंक सोदना। एक पावटी 3 दादले एकामेका सोबें भासाभास कोत्ताले। पयलो दादलो म्हणूंक लागलो हांव खूब सिगरेट ओडटां आनी सिगरेट ओडटा म्हणटोच आपल्या बायलेक खबर ना जाल्यार तिका कळ्ळें जाल्यार ती घोडे म्हाका कितें म्हणटली तें म्हाका खबर ना। दुसरो दादलो म्हणूंक लागलो जाणा तूं हांव खूब सोरो पियेतां पूण म्हज्या पत्नीक खबर ना तिका तर कळ्ळें जाल्यार ती कितें म्हणटली ती म्हाकाच खबर ना। तिसरो दादलो ओगोच रावलो हे दोगूय दादले म्हणूंक लागले जाल्यार तुका कसली वायट सूय आसा ती तूं कित्याक सांगूंक सोदिना ओगोच कित्याक रावला। आनी तेन्नाच हो दादलो म्हणूंक लागलो म्हाका कसलीच वायट सूय ना पूण म्हाका एक वायट सूय आसा। जेन्ना म्हजें तोंड हांव उक्तें कोत्ता तेन्ना सगल्यांचेच वायट खबरो हांव कोत्तां। ओय म्हज्या भाव भयणीनो आमी दर एकली आमच्या स्वभावान एक भाशेचें पातक आनी वायट सुवयो आमी आदारतात पूण घोडे आमी तें आमचें चिंतिनासतना जायते फावटी दुसऱ्याचेर बोट दाखोवन दुसऱ्याचेर जोडटी आमी मारतात। ही जावन आसा पयली वस्त आमच्या जिवितांत जाल्ली आसा। आमी आमच्या जिवितांत आमची तपासणी करून आमी घोडे फाटीं रावल्यात पूण दुसऱ्याक आमचें बोट दाखयतात दुसऱ्याचेर फॉर्मोड आमी मारतात दुसऱ्याची जोडटी आमी कोत्तात आमकां खूद आमचें वायट विसरून। ही जावन आसा पयली वस्त आयच्या दिसाक आमकां कोडीत केल्ली आसा। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त दुसरे सुवातेर ती म्हणल्यार आमचो देव आमचेर जोडटी मारिना आनी जे परी आमचो देव आमचेर जोडटी मारिना तेच परी आमी दुसऱ्याचेर जोडटी आनी फॉर्मोड मारूंक नाका ही शिकवण आमकां दिल्ली आसा। जायते फावटी घोडे आमी सुरी घेवन मनशाक मारिनात करी पूण आमचें वायट उलोवन तांचे घोडे पाड करून आमच्या तोंडांतल्यान जिबेंतल्यान आमी जायते वायट तांचें कोत्तात। देखूनच आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमकां कोडीत केल्ली आसा। जे परी आमचो देव आमचेर फॉर्मोड मारिना तेच परी आमी दुसऱ्याचेर फॉर्मोड मारूं नाका ही शिकवण आमकां दुसरे सुवातेर दिल्ली आसा। आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार देव सगल्या सोबें दया मोग दाखयता। जे परी म्हज्यान तुमचे सोबें दाखयता तेच परी देव आमकां आमची काकलूत कोत्ता दया कोत्ता आनी आमकां मोग दिता। म्हणटोच जे वस्तोरे सोबें दाखयलो तोच मोग आनी दया म्हजे सोबें दाखयला तीच दया आनी मोग आमी संवसारांत आमचे भाव भयण्या सोबें दाखोवंक आमकां आयचे शुभ वर्तमान उलो मारतात। जाल्यार हे 3 वस्तू आमकां मागुया आनी आयच्या दिसा हीच करपां आमकां मागुया। दुसऱ्याचेर जोडटी मारूंक न्हय दुसऱ्याचेर फॉर्मोड मारूंक न्हय पूण दुसऱ्या सोबें दया आनी ताका समजून घेवंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक मागुया।